is last day of veneration of St. Francis Xavier relics. So आयज आमी आयिल्ले आनी आमकां खूब भावार्थ ऑन सेंट फ्रांसीस झेवियर आनी आमी मागले गोंयचे पासत गोंयच्या लोकां पासत आमचे हें पळय एक पॅराडायज ऑन अर्थ म्हणटा पळय आमचें गोंय शहर तें मातशें सांबाळपाक इतलीं वर्सां शेकड्याचे शेकडे सांबाळ्ळा आमी क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम मानता की बाबा तो हांगा आसूं सर आमचें गोंय सेफ आसतलें. दुसरें म्हणल्यार अ व्हेरी व्हेरी कमेंडेबल थिंग इज द अरेंजमेंट्स यू नो हियर आय वील गिव इन टू द क्रेडीट टू द गव्हर्मेंट. येस हांव ओपोजिशनाचो जायत बट गव्हर्मेंट along with the staff, officers and men along with all the volunteers, church volunteers, एक म्हाका दिसता बरें एक amalgamation जाला, एक synergy तांचे भितर, and you can see on ground the way systematic, एक seamless arrangement which is happening is an example to be followed. आनी म्हाका दिसता खंय ना खंय रिकॉर्ड जावपाक जाय की this is how any big event of international standard which is happening has to be always put in place. So now thanking the church authorities, all these officers, they have given their 45 days and म्हाका दिसता not only 45 days ताजे पयलीं run up to this event खूब दीस रात ते येवन मेळोन बसोन arrangement planning all that was being done. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सेंट फ्रांसीस झेवियराचें बेसांव तांचेर तांचे फॅमिलीचेर पडो and also main thing is if you see Spick and Span, I was just speaking to the commissioner Mr. Sandeep Jacques. He gave an insight into what went into this planning. You know, I tried to play my small part in parliament by raising for funds for this event. So हांव आनी एक फावट कॉंग्रेच्युलेट करता सगळे. कॅप्टन एक आतां आमचें हें आहा ज्यो ब्युरोक्रेसी आहा आनी जे पळय एक्सपोजिशन कमिशनर आहा तेंचो रोल ह्यो फ्री हँड दिलो म्हणून तांकां हें आयज तुका दिसती पडले हें करपाक ओ दिसता ओ पॉलिटिकल हे आहा द पॉलिटिशियन किपींग असायड पॉलिटिक्स दे हेंच आमचे इव्हेंट हें रिलिजियस इव्हेंट. आनी दुसरें आमकां ओल्ड गोवाक आमी मास्टर प्लॅन मागता तेजे बद्दल आमकां मातशें येवकूच हें सांग ह्या आतां ह्या एक्सपोजिशन हें केलां आनी हें आमकां वर्ल्ड हेरिटेज सायट सांबाळपाक आमचे मोन्युमेंट सांबाळपाक आमकां एक मास्टर प्लॅन ह्याच हितून आमकां एक गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट आनी तुजो कितें हें आसतलो पयले सुवातेर एज यू सेड द बक स्टॉप्स एट द डोर स्टेप ऑफ द बॉस. सो म्हाका दिसता हांगा द कमिशनर ऑफ एक्सपोजिशन मिस्टर संदीप जाक रियली डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडीट एंड हीज एंटायर टीम. यू नो अ गुड बॉस ऑलवेज गिव्स क्रेडीट टू हीज टीम एंड आयज जेन्ना उलयतालो ही वॉज प्रेजिंग हीज टीम. दॅट शोज द सेल्फलेसनेस you know and the large heartedness of a team leader. आणि as you said master plan आतांच म्हाका आमची इंडियन नॅशनल काँग्रेसान नॉमिनेट केला ऑन द कन्सल्टेटिव्ह कमिटी ऑफ टुरिझम अँड कल्चर. सो एक मिटींग जाली ऑन द लास्ट डे ऑफ पार्लमेंट आनी थंय आय रेज दीस थिंग अबाउट ओल्ड गोवा. It was chaired by the environment minister Mr. Bhupendra Singh Yadav and thoi sangle there are monuments of heritage values, some recognized by UNESCO, and there are strong laws, rules, regulation existing ki ashe konaku thoi kide private or kide banung diung जायना. So how is it being allowed? How this violation is being allowed despite ASI saying that certain structures are illegal? And that is by influencing political power or closeness to the seat of power. So it went into records what I said, and we will keep fighting not only for old Goa. आमचे गोंयभर कितले पळय मॉन्युमेंट्स आसा आदले सेफ करपाक जाय आनी आयज तर आमी ओल्ड गोवा सेव करना जाल्यार फाल्यां इट वील टर्न इंटू कमर्शियल दीस प्लेस. पळय एज आय सेड all the departments worked in synergy. बरें एक तांचे भितर एक अंडरस्टँडींग जावन सगळ्यांनी काम केलें and that is why I said it all depends the person on top how he made that work. The exposition commissioner Mr. Sandeep Jacques played a critical role
आयज पासून आमी उलयतना आमी कॅन सी वॉटर टँकर्स मुवींग फ्रॉम बिहायंड. So I think so this is how, whether it is the PWD, when it comes to roads or whatever infrastructure, whatever they were put up, I think it's a commendable job, commendable. First time, Jenna, my father is 93 years old. So I had brought him, taka हांवें नोव्हेंबराचे 23 तारखेर हाडलेलो हांगा सकाळीं फुडें. सो वी सॉ द अरेंजमेंट, कशें ई रिक्षो, ताका ई रिक्षोन घालून आमी व्हेल्लो, यू नो, वेर ही फेल्ट सो सॅटिस्फायड की तशें म्हाका दिसता खुबशे जे आमचे वडील आसा गोंयभर, जाणटे लोक आसा, कोणाक चलोंक जायना, दे वर लिफ्टेड एंड ब्रॉट एंड देवर अरेंजमेंट्स हियर टू टेक देम फॉर द वेनरेशन. म्हाका दिसता दॅट इज अ कमेंडेबल थिंग की जण एक एकल्याच्या डीप इनसायड म्हाका दिसता खंय ना खंय वी टच्ड, एंड दीस क्रेडीट हॅज टू बी गिवन to the organizers, the administration and the church authorities, how they came together, how volunteers, these 45 days plus before the training and whatever, how they have sacrificed these 45 days. Christmas season, maka dista they didn't get time to enjoy, they were here, you know, but maka dista with blessings of Saint Francis Xavier, they will get much more than what they gave that time. When you look around, people of all faiths, क्रिस्तांव जावं, हिंदू जावं, मुस्लीम जावं, बाकीचे धर्माचे लोक हांगा, फ्रॉम द सिख्स ऑल्सो पीपल हॅड कम. 23rd आयिल्लो तेन्ना हांवें पळयल्लें. सो पीपल ऑफ ऑल रिलीजन दे केम, वेनरेटेड. बट द बिगर मेसेज इज द कम्युनल हार्मनी. हें की आमचें गोंयकारपण म्हणटा पळय तें, कशें आमी एक जावन, there will be attempts to divide. See, wherever there is good, there is evil also. Evil will keep trying to put a divide. But आमी गोंयकार, आनी आमचें गोंयकारपण म्हणटा की आमी गोंयकार कशें रावपाक जाय, एक गोंया सांबाळपाक आमचें. आनी दीस पर्टिक्युलर हार्मनी वीच इज द कम्युनल हार्मनी आनी गोंयकारपण म्हणटा, that we have to always preserve and save, and only then Goa will prosper.